गाइस वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सगळी कशी आहे न्हू बरी सगळी. आम्ही बी आहे बरी सगळी. आणि आता ऑलमोस्ट 9 to 9:15 अशें जालें आसतली. आणि आता हांव किचनान आहा कित्याक आयज न्हू म्हाका शीत जेवपा नाका. सो आयज हांवें म्हणलें मम्मी पराठा आहा काय म्हणून फ्रिजीन म्हणून आहा पराठा फ्रिजीन. आनी काल हांवें मशरूम हाडलेले. काल पणजे गेलो न्हू बाबाक घेवन तेन्ना मशरूम घेयलोले. सो आतां मशरूमाचे अशें सुकें कहें केलां. चितलेलें शूट करता म्हणून पूण शूट करून ना फास्ट केलें. म्हणल्यार मागीर फिगे फोन येयलो तितून 5 मिनटां बाय उलोवन 2 मिनटान उलयलो आनी दवरलो. आनी मागीर ताका म्हाजें शूटूय उरलें. तें म्हणल्यार मामी म्हणल्यार तूं गॅसीर चडय म्हणलेलें. मामीन चडयलें आनी पराठा करून दवरला. सो दाखयता डिनराक कितें आहा तें आयज. डिनराक आयज मशरूम केला हांवें. मामीन पराठा करून आमकां निबरान दिलोलें आयज कुल्ल्यांचें शाक. सो तें गरम केलां. वेलसांव न्हू तो कालचो ब्लॉग तुमी काल चोयला आसतलो न्हू व्लॉग. सो तो आनी आतां हो सेपरेट कॉमेंट्स केला कित्याक सकाळचो मागीर थोडेशें जाता न्हू शूट. पेकला तो दामता तितलो उक्तो जाता. मामीकूय दाम बुलायट मागीर गरम मसाल्याचो धवो बंद जायना म्हाका. तो बाबा चोयला उलयलो बाबा कडेन आनी गेला. आनी म्हाका फोन दिलो. ओ म्हणल्यार दवरलें तेणें फोन. मागीर आयज तें म्हणल्यार हांव मागीर येयलें किचनाक. ओके गो ओके गो ओके. काल तेणें पळय तेणें मॅश कितें हाडलो तें रोजी कडेन सावन तें खाता. ओके आनी मागीर जाले उपरांत दाखयता तुमकां मागीर डिनराक कितें खाता तें. वॉट आर ईट इन माय डिनर. शॉर्ट्स ब्लॉग. ओके मागीर मेळटा. सो गायज हांव चेयला विसरलें तुमकां सांगूं. त्या म्हाका फोन येयलो. त्या फोनार उलयता चेयलें. आनी बाबान न्हू कोयें हाडलोलो. तें कितें केलां कातुरला आनी अशें चिपला. सो तें आतां बरें वॉश केलां आनी हांव आतां खाता. सकाळीं दाखयलो न्हू तें नुस्तें आमगेलें तें एक्सपायर जालें. आनी म्हाका आतां कमेंट येयला एकच सांगता इफ तुमकां नुस्तें पोसूंक जायना जाल्यार पोसनाक खंय आनी लिंप कोराय खंय तें. सो तेन्ना हांवें तुमकां दाखयलो पळय तें उदकाचेर तुमकां कोट्टलें उदीक हितू लींप आहा आसलोलें. तूं ब्लॉगाचेर दाखयलें उदीक लींप आहा. तें नुस्त्याक न्हू ऑलमोस्ट 2 वर्सां जालीं. 2 वर्सां मायज जातलीं त्या नुस्त्याक. तें नुस्तें हालोलें. उदीक आमी सद्दां तेगे चेंज कोत्ताले. प्लस फिल्टर आहा तितून आमी उदीक एवरी टायम चेंज कोत्ता सकाळचें. हें तें सुणें माजरां दोतोरागेर व्हरोन जाता. हांव नको नुस्त्याक दोतोरागेर व्हरोन जाता काय खबर ना. इफ व्हरोन जातालें जाल्यार तेका आमी वत्तो आहलोली. तेचेर तें कितें जालें आनी तें आहलोलें. आतां तें जावन एटलिस्ट तेका 6 म्हयने जाले तें मोठो जालो तेगे पोटा कडेन. 6 म्हयने तेणें काडलें आनी आयज फायनली तें गेलें म्हणजे. सो आयज फायनल तेगे हें जालें. सो खबर नासतना कितें तोंडां येता तें कमेंट करप बंद न्हू. तुमकां खबर आहा की आमी नुस्तें क्लीन कोत्ता काय कोन्ना तें उदकाचेर. इफ उदीक मेडे आहलोलें जाल्यार तुमी कमेंट करा. तुमकां कॅर घेवपाक कोणा म्हणून तुमी तशें नुस्तें मत म्हणून. ती व्हेरी डेलिकेट आसता ती म्हाकाय खबर आहा. जेन्ना हांव ITN कामाक आहलो न्हू वास्को तेन्ना हांवें टँकी हाडलोली. आनी म्हाका टायम मेळना जाल्यार डॅडी तेगे डॅडी क्लीन कोत्तालो आनी दोगांय मेळोन कोत्ताले. पूण आतां हांव काजार जालें डॅडी तें चोयतालें आनी बाबागे हितू फ्रेंड आहलोले तेच बी कोत्ता तेन्ना अशें रावतालें सारकें. आमी तेका बरें नांव बी दवरलोलें मामीन तेका. हितू बरें कोत्तालें. आमी खंयचे मनजातीक हें कोन्ना. सो तुमकां कॅर करून हें क्लीन करून कोणा जर तूं कितें उलोवपा जाय म्हूण उलयताय नाका जालोलें. तें अशें आसना न्हू. तें दोनूय सायडीन चोवपा जाय. दाखयलां हितू तें तुमकां दाखोवना तें हांवें कित्याक आयज दाखयलें तें व्हिडियोचेर दाखयलें. एटलिस्ट तें आसतलें न्हू म्हाज्या व्हिडियोचेर. मुखार केन्ना ब्लॉगां हाटल्यान चोयता तेन्ना म्हाका ब्लॉगाचेर तें दिश्टी पडटलें. कित्याक आयज हांव पयलींचे ब्लॉग चोयतालें म्हाजे बॅक ब्लॉग चोयतालें जाल्यार फ्लॅशबॅक जाता सगले व्हिडियोज चोयल्या उपरांत उगडास येता. अशें म्हणल्यार बेश्टी चिंतूंक गेल्यार म्हाका उगडास येना. हांव शॉर्ट टर्म म्हाका आयज हांवें कितें म्हणून गेलें जाल्यार हाल्यां म्हाका कितें जालें तुवें अशें कितें म्हणलें सो म्हाका उगडास उरपा ना. हांवें काल कितें म्हणलें तुमकां. सो व्हिडियो रिकॉर्ड करून दवरीत जाल्यार म्हाका उगडास उरता. आनी हेका लागून लोकांनी कितुल्या लोकांनी मागीर फायदो काडला कित्याक हांव उगडास उरना म्हणून म्हाका. हांव कितें सांगोन गेल्या बाहीन म्हणून हांवें सांगोन ना बाहीन जाल्यार सांगलें म्हणटाय लोक मागीर. तेका लागून व्हिडियोचेर क्लिपिंगाचेर हांव तेका आयज काडलोलें म्हणून बरें पडलो. आतां उरलें न्हू तेगे मेमरी म्हाका.
आतां हालो येतोलें हांव न्हंय हाडपा सो हाल्याचे ब्लॉग तुमकां हाल कंटिन्यू करता ओके आतां हें चोय खाता मागीर हाल मेळटा तुका सगळें गायज गूड आफ्टरनून सो आतां ब्लॉग कमेंस करता कालचो कंटिन्यू राती करचो आतां फिश टँक बी वॉश केला स्टोन्स बी वॉश करून सुकोक घायला दाखयता टँक दिल्या सारकी स्टोन्स सेपरेटली वॉश केले तो सांजचे हांव हाडपा आनी आतां हो पळय बसला पुसी गेट तो फुडल्यान एकलो आसा तो फाटल्यान उरलेली सगळीं फाटल्यान आसता हो पळय बसला सावडीक बाबा आनी डॅडी लिंबू हाडून धाडला लिंबू सोडा करता म्हणून मातशें डिफरंट स्टायल कशी करता लिंबू सोडा दाखयता तुमकां कशें करता तें ओके हांगा पसऱ्यारू मेळटा आमगे सकयल लिंबू व्हडलो वस्तू हाडले एडिट करून ब्लॉग घायला लेम गलाचो कांय ना आयज हेर मास्क कोता मोठा टायम मेळना करपा आयज कोतले मिस्टी न्हावला आयज मिस्टीक फॅन बी घायला हिंगा न्हावला न्हू दाखयता न्हावयला फॅन बी घालून बसला मोठे न्हावला आयज घुसू गेला गो फॅन ते गेलो घुसू केला मोठू न्हू ते शिपरी हालयता मोठू या मुगो आमी येता तूं भोंवपा येता फेना बसयलें तेका सुकपा भायर बसोना तेका वत न्हू सारकें तेका लागून फेना बसयलें तेका वयता मोटू बाबा ना बाबा गेला न्हू येतलो आनी टिप्स हाडले आनी थिंगा आहा ते भितर ते कोणाक तर कितें हाडलो गो गो कितें हाडलो कितें गो आनी कितें हाडलो गो सावथाची कोंकणी उलयता पळय गो कितें गो हाडलो गो कितें गो इतू पडलो मुगो लिंबू पडलो मुगो ते हय लिंबू हाडून जालो तेका लिंबू हाडलो मुगो कितें गो ते हय गो कितें गो कितें ते लिंबू कोणा हाडले गो ते चिप्स कितले आहा मुगो थिंगा भितर थँक्यू गुड बॉय हेजेचे मागीर लिंबू येयले आज तुमकां दाखयता लिंबू सोडा करून लिटल डिफरंट स्टायल ओके हे हांवें रेस्टॉरंटान पिलोलें हांव सो घार येवन मागीर ट्राय केल्लोली सो म्हाका जाली तशी लागली सो हांवें तुमकां दाखयता ओके कशें करता तें हांवें वांटाली मिक्सरू गेलो येता तेन्ना बाराबोर येता न्हू तें मिक्सर हांवें वांटा तेन्ना गेलो तेचो लिंबू सोडा करता दाखयता तुमकां मिंट घेयल्या लिंबू घेयल्या साकर घेयला आनी कांय मीठ घेयला ओके काला नमक म्हणटा पळय तें कांय मीठ घेयला आनी हिंगा आनी मीठ हांवें धुल्या आनी बावलान घायल्या सोडा घेयल्या ओके सो तेतून पयलीं लिंबू साकर आनी कांय मीठ घालून मिक्स करतलें आनी मागीर हें ओतून घालतलें आनी मागीर तुमकां दाखयता अच्छा तर एक घायले लिंबू हांवें दुसरें घालता
ओके आमगे लिंबू सोडा रेडी हा। सिंपल आमगे लिंबू सोडा रेडी हा। जेवपा काय रेशात बांगडो पिकल आनी लेपाचे आमट केला जेवपा। सो जेवपा यो आयज। माझो पिझ्झा हो रेडी हा। सिंपल बाबा न्हू सिंपल केला, कॉर्न घायला, चीज घायला आनी पिझ्झा मागीर केलो इवनिंग स्नॅक्स। हात मेळटा आतां न्हू हेअर मास्क लायला, हेअर वॉश केला, शूट केला ना तुझा न्हू केस दाखोवपा आयला थंय। कंडिशनर लावंक ना, ओली शॅम्पू केला कित्याक हेअर मास्क लायला न्हू डेंड्रफाचो कोणाक डेंड्रफ हा तेणीय लावपा जाता, कोणाक डेंड्रफ ना तेणीय लावपा जाता। ओके हो व्लॉग येवचे पयलीं तो व्लॉग ऑन एअर येतलो। ओके हो व्लॉग घोडी हाल्या येतलो पूण तो डेंड्रफाचो हेअर मास्क आयज घायला ऑलरेडी आयज। केस कितू पो शायनी वयल्यान हे कलर घायला, हे स्मूथनिंग केल्या उपरांत केस तुगे नॉर्मल उरना, तुगे ते डेट जाता सारके इफ तू केअर घेत न्हू जाल्यार तुगे केस कांय जायना। आनी होम प्रोडक्ट किचनातले प्रोडक्ट यूज करीत जाल्यार आनी केसां कांय जायना, केअर बरो जाता इथे। लिंक हांव डिस्क्रिप्शनाक घालतलें, विसरत जाल्यार तुमी कमेंटान सांगा, तुमकां दितलें हांव। ओके तुमी जाल्यार नुस्तें हाडूयता म्हूण हांव वचना, सायड ब्रेक घेता, खंय वचना, काल गेलो न्हू कासार जाला चोय हा हेर खाता। ओके हांव मेळटा तुमकां मागीर, हें दाखोवपा जाय आसलेलें केस सुकले आपूण कशें जालें। जेजू च्या बी पिवन भोवला बाब हेळटा आनी सकाळींचो 9-10 मागीर पीट जाता। मातशें थांबता पोतून कोमेसार, थांबता पोतून कोमेसार दोतोरागेर वयचें पडटा दिसत म्हाका। गेले फावटी अशें जाता तेन्ना थांबलोलो, रोकडो थांबतालो जाल्यार चडूं जालें म्हाका भिरांत दिसता। दोवो न्हू दोवाकडेन हॉकाण करूंक जायना, चोयत जाल्यार जायना पूण फील जाता आलो हें जाता म्हणून। तो होलीच्या हातून हेटा मातशें बसला आतां एडिटींग करता, सोमत्यान अपलोडिंगाक घालता, नाजाल्यार उठता ते। मागीर मेळटा सो काय जातूंक मेळटा 9 जाले। आतां एंडींग घेता ब्लॉगाचें। सिंपल ब्लॉग आसलेलो बरो दिसलो जाल्यार लायक करा, कमेंट करा आनी शेअर करूं विसरो नाका। तशेंच ग्लॅम गर्ल प्लेज चॅनलाचेर न्हू खूब रिलेटेड टू ब्युटीचे प्रोडक्ट्स रिव्यू रिकल स्टॉक्स हेचेर घालता। सो थिंगा आजून कोणी चोवना जाल्यार थिंगा वचून ते विडियोज चोया आनी म्हाका सपोर्ट कराय। ओके मेळची नेक्स्ट व्लॉगान, टील देन बाय गायज।